संपादक लेखक कोंकणी चळवळीचे एक म्हालगडे व्यक्तिमत्व चंद्रकांत केणी हांची जयंती वर्साक मनोवची अशे तरेचे विचार करून कांय पत्रकार एकठांय तातूंत भितर आमी हांव सुरेश वाळवे आनी प्रमोद आचार्य हे प्रामुख्यान ताचे सुशांत कुंकळकर आसा अनिल पै आसा मडगांवांतले अशे कितलेशे जाण आसा पूण आमकां अशें दिसलें की चंद्रकांत केणी हांची वळख नव्या पिळगेक सदांच आसपा जाय. कशें जालें गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्ती चळवळीन खुबशे जाण स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले वेगळे लोक आशिल्ले पूण ताजे नंतर गोंय घडोवपाची खरी प्रक्रिया सुरू जाली. हातूंत भितर खूब जाण आशिल्ले. हातूंत भितर हांव पळय जी पयली पिळगेच्या लोकां भितर रवींद्र केळकर सारके लोक आशिल्ले पूण तांकां मानून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक जे पळय मुखार आयले तातूंत साहित्यीक विचारवंत तातूंत चंद्रकांत केणी प्रामुख्यान नांव हांव घेता. आनी हांव सदांच अशें म्हणटा की 1987 वर्सा गोंयाक घटकराज्य मेळ्ळें. गोंयाक घटकराज्य मेळ्ळां म्हणसर गोंयचे विचारवंत आनी गोंयचे लेखक हे गोंयचेर खरें राज्य करताले ते ठरयताले हो पक्ष हाडपा जाय ही राजकीय चळवळ अशी आसपा जाय सामाजीक सांस्कृतीक चळवळी फुडें कशें वचपाक जाय. 87 घटक राज्य मेळ्ळें. तिसाचे 40 आमदार जाले ते बरोबर हे सगळे विचारवंताच्या हातांतल्यान गोंय केन्ना गेलें आमकां कळना. आज गोंय खंयचे दिकेन वता आमकां कळना पूण चंद्रकांत बाबान जवळ जवळ 40 वर्सां पयलीं परत परत आमकां शिटकावणी दिल्ली. तो परत राष्ट्रमतांतल्यान बरयतालो कुळागरांतल्यान बरयतालो आनी आपलो विचार लोकां मुखार सतत मांडपाचो प्रयत्न करतालो की गोंय खंय वता. ह्या पावंड्याचेर चंद्रकांत केणी यांची याद काडप ताणें जें कितें बरयलां ताचें स्मरण करप आनी ताज्या विचारां प्रमाण फुडें वचून जें कितें उरलां गोंय तें सांबाळून दवरपाची एक शिटकावणी दिवप ताची सूचना दिवप ही म्हाका दिसता आमचे कार्यावळीची मोख आसा. आनी ताचे खातीर दर वर्सा केणी बाबाच्या नांवान आमी एक पुरस्कार दिता. तो पुरस्कार चंद्रकांत केणी यांची विचारधारा मानपी असो पत्रकार आसचो अशें आमी मानतात. उदय भेंब्रे हांकां तो दिला. प्रमोद प्रभुगांवकर ताणें राष्ट्रपतीन काम केल्लें. चंद्रकांत केणी बरोबर काम करपी सुरेश वाळवे हांकां तो आमी पुरस्कार दिला. आनी ह्या वर्सा आमी तो दिता धर्मानंद कामत. धर्मानंद कामत हांणी राष्ट्रमताचो प्रतिनिधी म्हणून तो दिल्ली गेलो. ताचे नंतर पुढारी आनी वेगवेगळ्या पावंड्याचेर काम केलां. दिल्लीच्या प्रेस एक्रेडिटेशन कमिटीचो तो अध्यक्ष आशिल्लो आनी म्हत्वाचें म्हणजे तो सतत बरयता. अजुनूय तो एक्टीव आसा. दिल्लीच्या पत्रकारा बरोबर काम करता. दिल्लीक पत्रकार म्हणून काम करप डिफिकल्ट कारण दिल्लीक वेगळें वातावरण तेंचें तपमान धरून तें वर्तमान मेरेन दिल्लीक पत्रकार म्हणून टिकप डिफिकल्ट. तातूंत भितर गोंयकार टिकप डिफिकल्ट अशा परिस्थितींत धर्मानंद टिकला. आज झालंय कसं विजय सरदेसाई फातोर्ड्यात तुळशीदास माळकर्णीकरांच्या नावाचा एक रस्ता करतात. आमचा विरोध नाही पण त्याच्यापेक्षाही मोठं त्याग आणि काम केलेला केणी बाबच्या नावाचा रस्ता अजून मडगावची म्युन्सिपाल्टी केणी बाबच्या नावानं तो उपकृत करीत नाही. या गोष्टीची आम्हाला खंत आहे. गेली 2-3 वर्ष सतत राजू आणि इतर मंडळी या गोष्टीचा पाठपुरावा करतायत. मडगावच्या आमदाराकडे मडगावच्या नगराध्यक्षाकडे अजून ते घडून आलेलं नाही. आता यावेळी आपण एक प्रतिज्ञा केली पाहिजे की 9 फेब्रुवारीला केणीबाबचे जयंती आहे त्याच्या पूर्वी नाव दिलं गेलंच पाहिजे. आम्ही पाहिजे तर धरणं करूया आणि सगळे लाईटली घेत आहेत. केणीबाबचा त्याग एवढा मोठा होता. केणीबाब बरेच आलो की हांव जर दिल्लीच रावल्लो जाल्यार एक संतुश्ट जीण जिवपाक मेळपाची. तो त्याग करून गोंया खातीर आफ्टर लिबरेशन केणीबाब गोंयांत आयले. त्यामुळे केणीबाब सारखा एवढा मोठा माणूस महान माणूस ते त्यांच्या मनात आलं असतं तर ते फक्त साहित्यालाच वाहून जर घेतलं असतं तर ते कधीच ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते झाले असते. त्यामुळे केणीबाबचं हे जे महान कार्य आहे त्याची दरवर्षी आम्ही अशी जोपर्यंत आम्ही आहोत तोपर्यंत अशीच आम्ही आठवण ठेवू. आणखी 10 वर्षांनी त्यांची जशी लक्ष्मीनाथ बोरकर माझे दुसरे गुरु त्यांची जन्मशताब्दी चालू आहे आणखी 10 वर्षांनी केणीबाबची जन्मशताब्दी सुरू होणार आहे. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात अशाच पद्धतीनं आम्ही त्यांचं नामस्मरण करूया आणि केणीबाबचा तो त्याग आहे त्याचं स्मरण सतत करीत राहून मडगावच्या रस्त्याला त्यांचं नाव दिलं गेलंच पाहिजे असं पुन्हा एकदा निर्धार करून मी तुमचे आभार. ते राजकारणी एक कर्मयोगी धर्मयोगी म्हणतात असते एक महानायक आशिल्ले गोंयचे ज्यांचे खातीर स्वातंत्र्या उपरांत गोंय कशें आसचें हाची एक वेगळी चित्र ताणें त्या वेळार 40 वर्सां पयलीं बरोवन दवरिल्लें. सदांच बरयताले जागृती करताले
आणि म्हणून आता की प्रत्येक क्षेत्रात ताजे आमी पळयतात तर वैचारीक संघर्षाची चळवळ, साहित्य रचणुकेची चळवळ, प्रकाशनाची चळवळ, संघटनात्मक वावराची चळवळ, राजकीय संघर्षाची चळवळ, प्रतिष्ठा दिवपाची चळवळ आणि पत्रकारितेची चळवळ या सगळ्या क्षेत्रांकडे केणी बाबाचो लागींचो संबंध आशिल्लो. आणि प्रत्येक कडेन म्हणजे तो पत्रकार, साहित्यीक आणि संघटक अशी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान जर तो पळयलो जायत तर केणी बाबाचो छाप प्रत्येक क्षेत्रांत आसा. जेन्ना ते ल्हान आसतना सुद्दां ताका ल्हानपणा बरोवपाची संवय म्हणजे पयलीं ताणें जवळ जवळ म्हाका दिसता 12 वर्सांचे आसतना आमच्या नावा नायकाच्या भारत मित्राचेर ताणें पयली कथा बरयली, स्वातंत्र्याचेर बरयली, मुक्तात्मा म्हणून. आनी ह्या पयली कथेन ताका एक प्रायज मेळ्ळें, ते 5 रुपया. पोस्टांतल्यान तें आयिल्लें पूण पोस्टांतल्या घरा कडेन ताका विरोध आशिल्लो, कथा बिथा बरोवप ना म्हणून तांकां. आनी त्या भंयान ताणें पयशेच घेतले ना पोस्टां वचून, पयशे परत गेले. तांचे जेन्ना पळय ते मुंबय गेले, मुंबय वयता ते मनोहर सारेकर हे हातूंतल्यान ते सदांच बरीत आशिल्ले म्हणजे ताजें लेखन चालूच आशिल्लें. ते ऑल इंडिया रेडिओचेर मुंबय काम करताले, थंय आसतना ताचें लेखन चालूच आशिल्लें. आनी तेंच करतना गोंयाकय ताजे कडेन संबंद नाशिल्लो. जेन्ना ते 14 वर्सांचे आशिल्ले जवळ जवळ महात्मा गांधीचें मरण हत्या जाल्ली 30 जानेवारी 1948. ज्या वेळाचेर ताची रक्षा गोंयांक आयली त्या वेळाचेर कांसावले दर्यांत ती उडोवपाची ठरली. त्या वेळाचेर केणी बाब थंय रावतालो, ताच्या घरांनी थंय रावताले कांसावले. तेन्ना 14 वर्सांचो आशिल्लो. आनी त्या 14 वर्सांच्या हाचेर महात्मा गांधीचेर पयलें भाशण जर कोणें केलें आसत तर ते चंद्रकांत केणेन केलें त्या वेळाचेर. म्हणजे त्या वेळाचेर सुद्दां ताजी केरी हें आशिल्ली पळय हाती. आनी असो तो ल्हानपणा साकून हातूंत साहित्य हातूंत आशिल्लो, पत्रकारिते हातूंत सगळें हातूंत आशिल्लो. मुंबय वतकीर सुद्दां ताणें काम करतना थंय रवींद्र बाब जेन्ना पळय वर्धा साकून मिर्ग चलयतालो त्या मिर्गारूय ताणें कथा बरयल्या ती. मागीर कोंकणी भाशा मंडळ मुंबय तेंय स्थापन करपाक तांचो खूब मोठो वांटो आशिल्लो आनी साद म्हणटा ते पळय चलयताले तातूंतय तो बरयतालो. म्हणजे हें पत्रकारितेचें किंवा साहित्यिकाचें काम ताचें चलतालेंच, ताका बरी ती उमेद आशिल्ली. आनी जेन्ना तो दिल्लीक जेन्ना रवींद्र बाबा कडेन ताजे कडेन ह्या संबंद आयलो आनी रवींद्र बाबा ताका सांगलें अरे काका कालेलकाराक बरो एक सेक्रेटरी जाय. आनी केणी बाबाची कितें आशिल्लें अक्षर बरें आशिल्लें, गोल सामकें विचारी प्रगल्भ आशिल्ले आनी सगळ्या कडेन मेळून जुळून वागपाची ताजे कडेन पद्दत आशिल्ली. कोणा कडेन तो केन्ना तापनाशिल्लो, काम करपाची कितली ताका तयार आशिल्ली. आनी ताणें तें तयार जालो पूण एकूय पयसो मानधन नासतना म्हणजे पळयात तुमी केन्ना म्हणटा सेक्रेटरीच्या त्या वेळाचेर अय्युबिदी वेळाचेर आनी ऑल इंडिया रेडिओचेर तो नोकरी करतालो. तें सोडून थंयच्यान तो काका कालेलकराच्या हातूंत गेले आनी तो ताका सेक्रेटरी जालो. राजघाटाचो सनिधीक महात्मा गांधी सनिधीक तो रावतालो आनी तो ताजे बरोबर ताजी सगळीं पत्रांची उत्तरां दिवप, ताजी डिक्टेशन घेवप, हें सगळें काम तो थंय करतालो. तो म्हणटालो की आपूण 10 वर्सां जें थंय काम केलां त्या 10 वर्सां कामाक आपल्या जिवनाक जें कितें जाय तें मेळ्ळें, आपल्याक नवी दिशी मेळ्ळी, आपल्या गांधीच्या विचारांचेर आपलो प्रभाव पडलो, काका कालेलकराच्या विचारांचेर प्रभाव पडलो. आनी थंय आसतना सुद्दां ताणें पत्रकारिता सुरू दवरली. काका कालेलकराच्या तो वर्तमान हातूंत तो साप्ताहिकाचो बरयतालो. तेन्ना त्रिवेणी नांवाचें एक मॅगझीन काडिल्लें आनी तें त्रिवेणी हिंदी, कोंकणी आनी मराठी हे तिनूय भाशांतले त्रिवेणी म्हणटा तें मासीक तो थंय पत्राळे तो थंय चलयतालो. आनी तरेतरेचे लेख गोंयकारां व्हरताले आनी खंयचे व्हरताले गोंयच्या संबंदान तो पत्राचेर बरयतालो. आनी अशे तरेचे पत्रकारितेचे दिल्लीक सुद्दां ताणें थंय केलां. आनी तो म्हणटालो केन्ना केन्ना आपल्याक की काका कालेलकर हातूंत येतना नॅशनल इंटरनॅशनल लिडर येताले, राजकारणी येताले, साहित्यकार येताले, लेखक येताले, तांचे बरोबर बसपाचो म्हाका मान मेळटा की तांकां व्हरपाचें पावोवपाचें काम आसतालें. नेहरू म्हळ्यार दर 8 दिसांक सुद्दां म्हणटा काका कालेलकराचें कामां करून आपल्याक थंय वचचें पडटा. नेहरू कडेन ताचे संबंद तशेंच आसले. आनी अशे तरेचें काम करता करता दिल्लीक 10 वर्सां ताणें सगळे भारता कडेन भोंवडी मारली, सगळे कडेन ताणें काम केलें आनी अशें काम करतना अनुभव ताका खूब मेळ्ळे. पूण जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें आनी स्वतंत्र जावन जेन्ना मगोचें सरकार गोंयांक आयलें तेन्ना वर्तमानपत्रां गोमंतक आशिल्लें, थोडेपण नवीन टायम्स सुरू जाल्लो. पूण विरोधाचें म्हणजे जे महाराष्ट्राक विरोध करपा सारकें वर्तमानपत्रां हांगा नाशिल्लें.
ती दिल्लीक आसतना ती ताका चळवळ करपाक जाय म्हणपाचो ताका एक दिश्टावो जालो. तो रवींद्र बाबाक मेळ्ळो, हांवें उदय बाब मुंबय आशिल्लो ताकाय तो मेळ्ळो आनी थंयच्यान तो गोंयांक आयला. पूण त्या वेळाचेर ताका गोंयांक येवन संपादक जावपाक मेळनाशिल्लें, कित्याक जे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हणून ती एक स्थापन केली नेहरून ताका करपाक लागिल्ले, थंय तो नोकर आशिल्लो काय ते. पूण तें इन्फॉर्मेशन पावय जालें, म्हणजे स्वातंत्र्य इन्फॉर्मेशन पावोवपाचें तागेर हें आशिल्लें. आनी जेन्ना तो गोंयांक आयलो तेन्ना तुमी जाणा की वर्तमानपत्र सुरू करप हें सोंपें न्ही. सगळे तरेचें काम करचें पडटा, पयसो जाय पडटा, रिपोर्टर जाय पडटा, स्टाफ जाय पडटा, मशिनरी जाय पडटा, हें सगळें जाय पडटा. आनी हें सगळें केनी बाबान तयार केलें. त्या वेळी सगळे आमची मुंबय उदय बाब आपलो हांगा जेजराजो फर्टिलायझर आशिल्लो, तांणी पळयलें गोंयांत जर वर्तमानपत्र सुरू करपाक जाय तर मुंबय आसतना ताका अण्णा फणसे कडेन ताचे खूब संबंद आशिल्लो. अण्णा फणसे लोकसत्तेक काम करतालो, पयलीं एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक इन्स्पेक्टर आशिल्लो. आनी अण्णा फणसेच्यान ताणें सांगलें आमची गोंय वेगळें उरपाची गरज आसा, ताजे खातीर आमकां एक वर्तमानपत्र मुखपत्र चलोवपाचें आसा. म्हण अण्णा फणसे तयार केली. गोंयांक लागून संपादक म्हणून संपादकीय क्षेत्रांत लागून काम करता. आनी थंयच्यान ताणें कृष्णा कारवार म्हणून कृष्णा कारवाराक तो सगळें कंपोजींग क्षेत्रांत ताका नॉलेज भरपूर. कृष्णा कारवार आनी अण्णा फणसे हे गोंयांक आयले. आमचे कडेन मिटींग घेतली की वर्तमानपत्र तुमी कोंकणीचेर बघता, गोंय उरतलें, कोंकणी उरतली, थंय वर्तमानपत्र मराठीन कित्याक काडलें. तर ताणें सांगिल्लेशें की जर हांकां जर उत्तर दितलो तर ताका मराठींतल्यानच दिवंक जाय, कित्याक कोंकणींतल्यान दिवन ताका पावचें ना. आनी मराठींतल्यान उत्तर दिवपा खातीर ताका राष्ट्रमतच जाय. गव्हर्मेंट एक सुद्दां जायरात त्या वेळार दिनाशिल्लो, त्या राज्य दुसऱ्याचें आशिल्लें. त्या वेळाचेर सुद्दां ताणें की हे पयशे एकठांय करून तें वर्तमानपत्र चलयलें. आनी त्या वेळाचेर त्या वर्तमानपत्राक काम करपाक उदय बाब मुंबय सारक्यान नोकरी सोडून हांगा आयलो. हांगा जनार्दन फुले आशिल्लो, शंकर भांडेर आशिल्ले आनी अलकायकार खुबशे लोक आशिल्ले. चंद्रकांत बाब गोंयांक आयलो आनी पूर्ण ताणें हें पावर हातीक घेतलो. पूण त्या वेळाचेर सुद्दां पळय 3 गजाली ताणें त्या वेळाचेर केल्यो. एक, वर्तमानपत्र चलोवप, वर्तमानपत्राचें लेखन करप, बातमी हाडप, त्यो त्या वेळाचेर त्या मराठी हातूंत ताका उत्तर दिवप, जे कोण करता त्या वेळाचेर ती उत्तर दिवपाचें काम. दुसरें, ताणें साहित्यीक चळवळ आपले केन्नाच फाटी दवरना. तें आसतनाय ताणें आपले कथा कादंबऱ्यो हें बरोवपाचें काम सत्र चालूच दवरलें. तिसरें, सगळ्या गांवभर वचून जागृती करप, दिसभर जागृती करप. राज्य वर्तमानपत्रां सकाळून एडिटोरियल बरोवप, दनपरचें काम करप आनी तातूंत कथाय बरोवप. ही 3 कामां एका बरोबर करपी म्हणटा तो म्हाका दिसता चंद्रकांत केवी हो गोंयचो पयलो संपादक आनी पयलो लेखक आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. त्या गोंयच्या हातूंत ताणें गोंय आनी गोंयकारपण म्हणून ताणें कितलींशींच वर्सां राष्ट्रमताचेर आपली लेखणी झरयल्या. आनी 40 वर्सांच्या उपरांत गोंय कितें जातलें हें ताणें भविश्य ताणें पयलीं करून बरोवन दवरिल्लें. आनी इतलेंच न्हय तर प्रत्येक गांवांनी वचून ताणें सभा घेतल्या. आमी अशें करून गोंयांत डेव्हलपमेंट जाय, हें जाय, तें जाय, तें जाय म्हणून तो डेव्हलपमेंट मागनाका. ज्या डेव्हलपमेंटांत आमची वाट लागतली. जशें पळय चलयेक पिशा गळ्या बांदतात तशें गोंय आमी एका कोणाच्या दुसऱ्याच्या गळ्या बांदतले. आनी आज गोंय तशें जालां. आनी म्हणून ताणें 17व्या वाडदिसा वेळाचेर एक खंत व्यक्त केल्ली. 2 उतरां जिणेंतल्या पराभवा विशीं. गोंय स्वतंत्र जालें पण भविष्यकाळाचो वेध घेवपाची नजर नाशिल्ल्या लोकांच्या हातांत सत्ता गेली. सत्ते खातीर जाती धर्माच्यो वंटी उब्यो केल्यो. मोटव्या स्वार्था खातीर ग्रामस्थाच्यो जमनी भायल्यांचे भगीक घाल्यो. उश्टावारे उदंड मानले. नितळ निवळ गोंय प्रदूशीत जालें. आनी जे अस्मितायेचे राखणे खातीर आमी जे येदे व्हडले दिवे गेले ती अस्मिताय आज दोळ्यांक सामको विकृत जावंक लागल्या. गोंय कुसता आनी गोंयकार अल्पमतांत पडत आसता. ह्याच खातीर आमकां स्वातंत्र्य आशिल्लें. गटराक आनी कोंकणी जाय कोणा खातीर ह्या प्रश्नाचेर जावपाक गोंयकारांनी सोदच्यो पडटल्यो. मनाक खंबीर आनी देहात उंगड आसल्यार आमी आमच्या कर्तव्याक पाळो दिलो. फुडले पिळगेक इतिहास भूगोल समजून घेवन बदलिल्ले परिस्थितींत गोंयचे सत्व आनी स्वाभिमान दाय परंपरा हाची राखण करपा खातीर पावलां उखलपाची ह्या कामाक कळाव जालो जाल्यार घडये गोंय समृद्ध जाय. पूण हे भेर गोंयकार वचो ना अशी खंत उठून तरणाट्यांनी शिटकावणी दिवपी अशें एक नीज गोंयकार. सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात. जे सत्य आसता ते गोड शब्दानूच कशें सांगपाक येता हाचें चंद्रकांत बाब हे पत्रकारितेंतलें उत्कृश्ट उदाहरण आशिल्लें. तांणी तांची अन्य वर्तमानपत्राचेर सुद्दां इतली बारीक नजर आसताली. हांव
दिल्ली 200 वर्सांहून चड जाल्ल्या मुंबयच्यान चालू आशिल्ल्या मुंबई समाचार ह्या गुजराती पेपरा खातीर काम करतालो. चंद्रकांत बाब हांकां गुजराती येताली. म्हगेलो लेख वाचून केन्ना केन्नाय ते म्हाका फोन करून सुचोवणी करताले की हे तुजे बदला बद्दल जरा कडक शब्द जाल्यात, तुवें ताजे वतीन पर्यायी हो शब्द वापरूंक जाय आशिल्लो. इतली तांची गुजराती भाशेची जाण आशिल्ली. तांच्या कार्याचें वैशिश्ट्य अशें की तांणी हे जे 4 मुद्दे जे आशिल्ले गोंयचे मुख्य, कोंकणी भाशेक साहित्यीक अकादमीची मान्यता, विलिनीकरणाक विरोध, घटकराज आनी कोंकणीचो घटनेच्या 8व्या वळेरींत आस्पाव जावचो म्हणून त्या खातीर तांणी तन मनान सामकें काम केलें. थंय तांणी कसलोच कॉम्प्रोमायज केलो ना, जो हांव इतलीं वर्सां तांकां सामको वळखता तर पळयल्या. आनी म्हज्या म्हणजे कौतुकाची हें म्हणजे 30 वर्सां जी तांणी ध्येय घेवन ते गोंयांत आयले आनी गोंयांत तांणी राष्ट्रमतांत ती सुरवात केली, तेन्ना पासून 30 वर्सांच्या कालावधीत ही 3-4 उद्दिश्टां साध्य जाल्ले, प्राप्त जाल्ले तांकां पळोवपाचें भाग्य मेळ्ळें. अरबी भाशेन एक म्हण आसा की जब तोप नाकाम होती है तब अखबार निकालो. केणी बाबान दिल्लींतली तांची जी सगळी वेवस्था बसका जशी बशिल्ली पळय ती म्हत्वाची आनी फायद्याची. इतलेंच न्हय तर तांकां राजदूत जावपाची सुद्दां संदी आयिल्ली. अशें आसतना तांणी गोंय कडेन तें सगळें सोडून गोंया कडेन तांणी धांव घेतली. आनी तें करता आसतना तांणी खरोखरोच तांचे जर एकंदर ते सगळें जे साध्य जालें ताचे जर आढावो घेतलो जाल्यार अशें दिसता की ही अरबी भाशेंतली जी म्हण आसा तो जब तोप नाकाम होती है तो अखबार निकालो. विशेषता विलिनीकरणाच्या प्रश्नाचेर ज्या वेळार सार्वमत जालें त्या सार्वमतान तांणी आनी उदय बाब भेंब्रे आनी ज्या पोट तिडकीन काम केलें आनी गोंयच्या समाजाक घडोवन काडलें अक्षरशः ताका इतिहासान तोड ना. श्री चंद्रकांत केणी त्याशी माझा खूप जवळचा संबंध होता. मी सारस्वत बँकेचा चेअरमन झालो आणि असंच मी एका आमच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जाहीर केलं. सर्व सभासदांची नेहमी मागणी असायची की सारस्वत बँक की मूळचे सगळे संस्थापक हे गोव्यातून आले, काही नंतर कोकणात गेले, पोर्तुगीजांच्या काळातल्या लोकांची पळापळ झाली, त्यात काही लोक उत्तरेकडे गेले, काही दक्षिणेकडे गेले. उत्तरेकडे गोव्यातून गेलेल्या माणसांनी स्थापन केलेली सारस्वत बँक आणि त्याचं शाखा गोव्यात नाही, म्हणजे समोर लक्षात झालं की सारस्वताची परिस्थिती आणि म्हणून ती गोव्यात शाखा उघडावी म्हणून मागणी नेहमी असायची. आणि मी बँकेचा सगळ्यात तरुण अध्यक्ष 31 वर्ष अध्यक्ष झालो म्हणून मी जाहीर करून टाकला मी 1 वर्षात शाखा उघडतो. त्याला कल्पना नव्हती की किती कठीण काम आहे म्हणून मी त्याला गोव्याला यायला सुरुवात केली. आणि त्यावेळेला माझी भेट चंद्रकांत केणीची झाली आणि त्यावेळेला आणि नंतर त्याचं मैत्रीत रूपांतर झालं आणि सदैव चंद्रकांत केणीच्या डोक्यामध्ये एक विषय कायमचा असायचा की बोन मी असं म्हणेन की तो विषय त्यांच्या जीवनाचा स्थायीभाव होता. ते म्हणजे देशाची प्रगती, गोवा आणि कोकण या 3 गोष्टीभोवती त्यांचं संपूर्ण जीवन कुठे ना कुठेतरी जुळलं गेलं होतं. की एका व्यक्तीने आपल्या अल्पशा जीवनामध्ये अतिशय स्वल्प स्वरूपाची सामुग्री आपल्या हातात असताना देखील एवढं प्रचंड काम करून दाखवलं. आणि म्हणून मला वाटतं चंद्रकांत केणी तुम्ही खरोखर अतिशय चांगलं असेल. मला वाटतं एक लहानसं पुस्तिका पण काढायला पाहिजे ती कायमची लोकांच्या लक्षात राहील. आणि म्हणून आज चंद्रकांत केणी म्हटल्यानंतर काही तरुणांना आठवणी येणार नाही, परंतु सतत ध्येयावर लक्ष ठेवून ध्येयनिष्ठ जीवन जगणारे, कुठेही कोणत्याही बाबतीत आपल्या लेखणीचा वापर केवळ लोकांसाठीच होईल त्याचा वापर करून स्वतःला कोणताही फायदा न करून घेणारे, ज्या तत्वासाठी ते लढतायत ते तत्वावर कधी त्यांनी
कॉम्प्रोमाइज न करणारे असे चंद्रकांत केणी हे मला वाटतं तरुण पिढीला देखील निश्चितपणे कायमचे स्फूर्तीदायक ठरते. मी मग ऐकत असताना विचार करत होतो की त्यांनी कुळागराची स्थापना केली, अनेक योजना केल्या, अनेक ठिकठिकाणी त्यांनी गोमान जेव्हा महाराष्ट्रात गोवा जावं की आंदोलन चालू असताना स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यांनी सतत सत्याची कास धरून पुढे जाण्याचा एक ध्येय ठेवलं होतं. मी असा विचार करत होतो एवढं त्यांनी केलं का? आज चंद्रकांत केणी असेल त्यांची परिस्थिती काय झाली? ज्या गोव्यावर त्यांनी एवढं प्रेम केलं त्या गोव्याला आज आपण एका कोणत्या दिशेने पाहतो हे आता चंद्रकांत केणीच्या नजरेतून पाहिलं तर आपल्याला काय दिसलं असतं? चंद्रकांत केणीची लेखणी आजच्या गोव्याच्या स्थितीवर कशा त्याने वापरली गेली? मी सहज विचार करत होतो. मला वाटतं आपल्या सगळ्यांच्या विषयी एक आवश्यक गोष्ट आहे की गोमांतकाची निर्मिती झाली. म्हणजे गोवा राज्यात पहिल्यांदा केंद्रशासित प्रदेश नंतर राज्य पण झालं. पण गोव्यामध्ये गोमांतकांनी असणारी अभिप्रेत असणारा गोवा हे आज आपल्याला कसं दिसलं पाहिजे याचा विचार करण्याची गरज आहे. मला यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, पहिले मुख्यमंत्री 1960 साली राज्याची निर्मिती झाली आणि त्यांनी एकदा एक सुंदर वाक्य ते म्हणाले होते. ते म्हणाले मुंबई महाराष्ट्रात आहे परंतु महाराष्ट्र मुंबईत दिसत नाही. मुंबई महाराष्ट्रात आहे पण महाराष्ट्र मुंबईत दिसत नाही. मला वाटतं गोवा हे गोमांतकीयच आहे परंतु गोमांतक हे गोव्यात कमी दिसतात. गोमांतक हे गोव्यात कमी दिसले ही व्यथा नाही परंतु गोमांतकाची जी रचना करण्यात आली राज्य राहावं म्हणून ज्या लोकांनी खूप मोठा त्याग केला, ज्यासाठी लढत दिली, त्या गोव्याचं गोवेपण टिकवण्यासाठी आपण काम केलं पाहिजे. गोव्यातलं जर गोवेपणच निघून गेलं तर मग गोव्याला गोवा कसं म्हणता येईल? आज हा म्हणजे खरं म्हणजे आपल्या पुढचा एक फार मोठा प्रश्न आहे. या चंद्रकांत केणींनी की ज्यांनी गोव्यासाठी, गोमांतकासाठी, कोकणीसाठी खूप लढा दिला, त्यासाठी त्यांनी आपलं जीवन समर्पित केलं. त्यांचा एक पेपर कुठचा होता सुरुवातीचा? राष्ट्र. म्हणजे त्यांना एक कोणती स्पष्ट कल्पना होती की राष्ट्र पहिल्यांनी आणि त्यानंतरच निश्चितपणे आपल्या गोवा किंवा गोव्याची अस्मिता किंवा गोव्याचं एक रचना जी आहे त्याची आयडेंटिटी हा निराळा प्रश्न. पण तो आपल्यासमोर आज एक देशासमोरच पडेल. गोव्यापूर्व आहेच प्रश्न. एक मोठा प्रश्न असा आहे की प्रत्येक राज्याची एक वेगवेगळी रचना आपण केली. त्याला भाषावर रचना करण्याचा एक निर्णय घेण्यात आला. तो योग्य होता की अयोग्य होता हे सांगणं कठीण आहे. त्यामुळे काही प्रश्नही निर्माण झाले. परंतु ती निर्मिती केल्यानंतर भाषा हेच आपण का त्यावेळेला निवडलं? कारण भाषा ही आपल्या संस्कृतीचा एक ठेवा आहे. परंतु संस्कृतीचा प्रसार हा भाषेच्या माध्यमातून सर्वात जास्त होतो. संस्कृतीचे अनेक निर्णयातरीचे वापर आपण करतो. संस्कृतीची माध्यमही निराळी आहेत परंतु भाषा एक मोठा त्याच्यातला भाग आहे. आणि म्हणून त्याच चंद्रकांत केणींना राष्ट्रपतीची स्थापना केल्याचं लक्षात आलं की आपल्याला भाषा ही देखील एक चांगल्या तऱ्हेने टिकली पाहिजे. ती रचना त्या दृष्टीने झाली. अनेक 28 राज्य निर्माण केली, तीच भाषावर निर्माण केली. त्यामुळे कोकणी असली पाहिजे याच्यात त्या वाद नाही. नंतर कोकणीला देखील एक राज्यभाषेचा एक आपल्या ऑफिशियल लँग्वेजचा दर्जाही मिळाला. मला असं वाटतं की आज आपल्या देशासमोरचा एक मोठा प्रश्न आहे. प्रत्येक राज्याची संस्कृती, प्रत्येक राज्याची भाषा, प्रत्येक राज्याला असणारी एक वैविध्यता ही कशी टिकवता येईल. आणि तो जर विचार केला तर मला वाटतं गोव्याची हे वैशिष्ट्य टिकवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना प्रयत्न केला पाहिजे. ही खरं म्हणजे माझ्या दृष्टीने चंद्रकांत केणींना वाहिलेली श्रद्धांजली असते. कारण गोवा जर गोवा पण हरवून बसलं तर मग आपण कुठे जाणार? गोवा राज्य पण राहील, गोव्याचं एक कुठेतरी संघराज्यामध्ये नाव असेलच, परंतु गोव्याची संस्कृती टिकवण्यासाठी संस्कृती केवळ भाषा नाही, भाषा त्याचं एक व्यक्त करण्याचं माध्यम आहे आणि ते आपल्या दृष्टीने सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. आणि ते आपण जर टिकवलं तर मग आपल्याला ते टिकवण्यासाठी काय केलं पाहिजे ह्याचा विचार करत नाही. पण टिकवणारी ठरलं पाहिजे की गोव्याची वैविध्यता, गोव्याचे वैशिष्ट्य टिकवण्यासाठी आम्ही काम करणार
चंद्रकांत केडींना अभिप्रेत असणारा गोवा कसा राहील हे आम्ही पाहणार असं जर आपण ठरवलं तर मग त्यासाठी काय केलं याचा विचार करता येईल आणि त्याचे अनेक मार्ग आहेत की गोव्याची वाहन क्षमता किती आहे, गोव्याला किती तऱ्हेचे माध्यमातून आपण गोव्याचा जी वैविधता म्हटल्यानंतर वैशिष्ट्य म्हटल्यानंतर निसर्ग ही गोव्याची सगळ्यात मोठा ठेवा आहे. पर्यटन, मच्छीमारी, शेती, बागायती या सारी गोष्टी ह्या निसर्ग अवलंबून आहे. निसर्ग आहे म्हणून या लोकांचं जीवन चालू आहे आणि म्हणून गोव्याचा निसर्ग टिकवणं हे खऱ्या अर्थाने स्थानिक लोकांच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. गोव्याचं गोयेपण, गोव्याचा विकास कसा असावा याचं मार्गदर्शन यासाठी मला वाटतं आपण सगळ्यांनी आपण काम केलं पाहिजे. हेच आपण केलं तर आपल्याला खरोखर पुढच्या पिढीला गोवा काय होत आहे बघण्यासाठी म्युझियममध्ये जावं लागतं. आपल्याला इथे जिवंत गोवा आपल्याला दिसला पाहिजे. तो ठेवण्याचं काम आपण सगळ्यांनी करण्याची गरज. तुम्ही भाषणं सगळ्यांची ऐकली. सुरेशबाब प्रभूंदर म्हणे की आज जर चंद्रकांत बाब आशिल्ले जाल्यार ते कितें बरयत आशिल्ले काय म्हणून. आमकां टीव्हीवाल्यांक ते टायमींग पळोवपाची मातशी संवय. ताणें अशें म्हळें आनी थंय पेट घेतलो लिवले. सो अकस्मात म्हळ्यार ती जी वात आशिल्ली ती सरळ त्या वातीची ज्वाला जावपाक लागल्या थंय. आज जर केडी बाब आशिल्ले जाल्यार कितें करता आशिल्ले काय म्हणून. आनी म्हाका दिसता परिस्थिती तशीच आसा ही आनीक आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक बरे इंग्लीश ऑथर आसात जी मायकल हॉब्स म्हणून. तांचें एक फेमस वाक्य आसा की टफ टायम्स क्रिएट स्ट्रॉंग मॅन, स्ट्रॉंग मॅन क्रिएट गुड टायम्स क्रिएट वीक मॅन आनी वीक मॅन क्रिएट टफ टायम्स. सो म्हाका खूब फावटी जेन्ना हो कॅनवास पळयता गोंयचो आसूं किंवा देशाचो आसूं जाल्यार स्वातंत्र्य संग्रामा उपरांतची किंवा गोंयच्या मुक्ती उपरांतच्यो पिळग्यो जाणी ते टफ टायम्स पळयले. तातूंतल्यान तांणी खंय तरी संघर्श करून गुड टायम्स तयार करपाचो प्रयत्न केलो आनी तातूंतल्यान ज्यो पिळगी ज्यो तयार जाल्यो त्यो आज आमी एक अशें मॉडर्नाचे येवन रावल्यात की आमी चिंततात की आज जर केडी बाब आशिल्ले जाल्यार कितें बरयत आशिल्ले काय. सो आर वी द वीक जनरेशन असो म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा. आनी म्हाका दिसता त्या दृश्टींतल्यान आमी एक समाज म्हणून व्यक्ती म्हणून तर करूंकूच जाय जाल्यार समाज म्हणून गोंयचो समाज म्हणून आनी खूब बरे भशेन सांगलें आमची अस्मिता आमची संस्कृती जर आमी टिकयतले जाल्यार ताजी लॉकर म्हळ्यार भाशा म्हणून. सो आमी खूब जाण आज ऑनलायनाच्या काळा भितर मोबायलाचेर कोंकणी बरयतना सुद्दां आमी खंयचे लिपीन बरयतात कोंकणीत न्ही आमी हिंदी सुद्दां सद्या रोमीन बरयतात. कोंकणी सोडूनच दियात आमी हिंदी रोमीन बरयतात आमी मराठी रोमीन बरयतात मोबायलाचेर. सो ती जेन्ना एक अख्खी जनरेशन जेन्ना तशी शिफ्ट जातना दिसता तेन्ना दोळ्या मुखार मनाक खूब प्रश्न पडटा आनी तांचेर आज अशें दिसाक म्हाका दिसता आमी विचार सुरू करपाची गरज आसा आनी मुखार कितें करचें हाजेरूय विचार जावपाची गरज आसा. त्या दृश्टींतल्यान ही कार्यावळी म्हत्वाची आनी जशें आमी फुडें वता तसो पुरस्कारूय व्हड जातलो